I'd come to see Rohan a few days back and I requested him precisely about a week back, and I requested him to get these holes filled here because every time we pass through here to go to Panjim. And I told him the first day it is sunny, मातशें कितें घाल म्हणून हांगा and अहें काम जावंक जाय. Now both the MLAs are here. Jayesh Salgaonkar is here. Rohan Kaunte is here. And if the PWD doesn't have money, there is enough of people to even get this work sponsored. And I'm thanking them for taking up the issue and doing the things promptly. उरलेले MLA तुम्ही ऐका लोकांचे आणि बारीक बारीक असली कामां करची. थँक्यू. मतदारसंघात खुबशे अशे पॉटहोल्स जाल्ले आसा विच वी आर हॅविंग प्रॉब्लेम्स. आवर सिनियर सिटीजन जावं भुरगे जावं जाणटे जावं कॉम्प्युटर्स आर हॅविंग प्रॉब्लेम्स. एकदम पावस आयिल्ल्या खातीर कांयच करूंक मेळिल्ल्यान वी वर हेल्ड बॅक एंड लॉट ऑफ पीपल वर कंप्लेनिंग कंटिन्युअसली. एक प्रॉमिनंट रोड जाता तो चोगम रोड. चोगम रोड कम्स ऑन द बॉर्डर ऑफ पर्वरी एंड सालिगांव. आनी पयलींच्या आमदारान सालिगांवच्या तो टुरिजम मागीर GSIDC PWD हो मॅच केल्ल्या खातीर त्या रस्त्याक अजून जाय तशें वळण करपाक मेळना. आय हॅव रिक्वेस्टेड जयेश टू एन्श्योर दॅट ही मूव्स दीस रोड ऑन प्रायोरिटी सिन्स इट कम्स अंडर हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी. बेगीन हॉटमिक्साक घेवया म्हणून तो. पूण ते करता आसतना पयलो आज आमकां तसो ड्राय स्पेल मेळ्ळा. इट इज इम्पॉर्टंट दॅट आवर रोड्स आर बींग रेक्टिफायड. सो जशें चोगम रोडार आज हांगा काम सुरू केलां तशें वेरियस पार्ट्स ऑफ पर्वरीमूय आमी आज जे पॉटहोल्स आसा ते भरपाक घेतिल्ले आसा. सो वी आर एट लीस्ट एबल टू गिव कम्फर्ट टू द पेडेस्ट्रियन्स, टू द पीपल who are traveling by motorcycles or by cars. कित्याक हे जाल्ल्यान खुबशी अस्वस्थता जाल्ली लोकां भितर आनी कोरोना कोविड ह्या विशया मुळे ऑलरेडी विशय खुबशे आसात वे पीपल आर ऑलरेडी फिलींग दॅट द लायफ इज एट स्टेक. तातूंत आनी न जावचें म्हणून एक थोडे इनिशिएटिव्स आमी घेवन वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट वॉट एवर इज एबल टू बी डन विदीन आवर स्कोप वी हॅव डन दीस. वॉल्टर वॉज कायंड इनफ टू spot these issues out and also get to our note की बेगीन करूया म्हणून. सो वॉल्टराकूय आमी आपयलो बाबा तुवें ते पॉयंट सांगल्या तूं यो तुका जाय तशें करून घे म्हणून. सो दॅट थिंग्स आर लुकींग एट इन्क्लुसीव डेव्हलपमेंट. त्याच्यान हो रोड GTDCन केलेलो पळया आनी जेन्ना ह्या रोडाक मॉडिफिकेशन्स केले, ब्युटिफिकेशन्स केले तेन्नाच्यान ह्या रस्त्याक प्रॉब्लम स्टार्ट जालेले आसा. आतां हो रस्तो तुवें पळयशात जाल्यार सायडीक ताका बरी फुटपाथ केल्या, ताका बरी ड्रेन केल्या, ताका केबल घालपाक डक्ट्स केलेले आसा. जेन्ना आमी एवरी इयर आमी पळयता इन्स्पेक्ट करता तेन्ना उदक ते हितून वचच ना आनी ते तुमी जर पळयशात इन्स्पेक्ट जर करशात जाल्यार एक पायप घातला आनी हो दे एक्सपेक्ट दीस एंटायर स्टॉर्म वॉटर ऑर रेन वॉटर टू गो इन टू दॅट वन पायप आनी एका पायपांच्यान ते सगळे क्लियर करता. सो इट इज रॉंग आनी तेंच्यानी जे केला पळय इंजिनियरींग इज टोटल फेलियर. तांकां सांगलेलें आमी की ड्रेन आसा पळय ती वायडन करपाची. लास्ट इयर एक क्रॉस ड्रेन मारपाची, 2-3 क्रॉस ड्रेन मारपाची म्हणून प्रपोज केलेलें पण अजून ती फायल पेंडींग आसा. आनी ही फायल पेंडींग उरली कित्याक बिकॉज वी हॅड प्रपोज दीस रोड अंडर GSIDC. जो सर्कीट रोड म्हणून आमी केलेलो पळय तो 135 क्रोजाचो हो रस्तो. तेन्ना हो रस्तो अपग्रेडेशन जावपाक एका हायट येवपाक हे सगळे प्रपोज केल्ले बट दॅट फायल इज टेंडर इज कॅन्सल्ड नाव. तर आतां आमी वी हॅव प्रपोज दीस रोड थ्रू PWD आनी PWDन एका हायट दिवप आनी मदीं एक क्रॉस ड्रेन करपाची आमी प्रपोज केल्ले आसा. आतां इतलीं वर्सां सिन्स दॅट ब्युटिफिकेशन इज डन people of Parwari are facing problem. People of Pilen आमकां जॉइंट लागता. रोहना आनी म्हाका हाफ ऑफ रोड लागता तेन्ना हो फूल रोड एंटायर स्ट्रेच इज द पीपल आर हियर फेसिंग प्रॉब्लम आनी हो फूल सगळो तुम्ही पळयता की पिड्यार जाल्लो आसा. आनी एवरी नाव एंड देन वेरेवर इट रेन्स फर्स्ट रेन जावं चड हेवी रेन जालो जाल्यार हांगासरलो तुमकां मिडियान तुमकां दिश्टी पडटा की लोक कंप्लेन करता म्हणून. लोकांची कळवळ पळोवन आमी फुडें सरलेले आसा एंड वी आर डुईंग दीस रोड ऑन आर रोड. आमी रस्त्याचें काम हांगासर सुरू केल्लें आसा. तर एटलीस्ट पॅचिंग ऑफ द रोड वेरेवर इट इज बींग स्पॉयल्ड. सेकेंडली म्हाका सांगपाक दिसता की ह्यो लायट्स ज्यो तुमी लायट्स हांगासर पळयता दीस इज नॉट ओन्ली द रोड्स बट GTDCन जितली कामां केलेली आसा हांगासरले लायट्स म्हणा सालिगांव सर्कल जे आसा सालिगांव सर्कलल्या कडून सगळे लायट सगळे ऑल आर ब्लॅकआउट. नामोशीगिरी ब्युटिफिकेशन आसा सगळे ब्लॅकआउट आनी दे आर पुशिंग इट ऑन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा आमकां ते तेंच्यांनी कांय दिवंक ना. तर हे सगळे एकामेकाचेर पुश केलेले आसा. द मेजर प्रॉब्लम हियर इज बिकॉज द वर्क वॉज डन बाय GTDC विच इज नॉट मेंट टू डू द रोड वर्क ऑर ब्युटिफिकेशन ऑफ द फुटपाथ. तेका लागून हो सगळो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. म्हणून आयज आमी हे लोकांची कळवळ लोकांचो त्रास पळोवन आमी हे काम हातीन घेतलेलें आसा आनी दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्क. आमी सून आफ्टर द रेन्स
वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द रोड वर्क. अपील आसा की हे फायल्स आमचे बेगीन क्लियर ज्यो आमी आमचे हे काम टुरिजम सर्किटाक वयता, हो रोड टुरिजमाक वयता आनी पीपल हॅव टू गो थ्रू ऑल दीस पॉटहोल्स आनी थ्रू म्हणजे सामके त्रासान लोकांक वयता. ताका लागून दॅट इज वाय वी हॅव इनिशिएटेड दीस वर्क.